किरण पाणी पोर्ट ट्रस्टाक एनजीटी आयकना जाल्ल्यान आतां गोंय आनी महाराष्ट्र सरकार तेरेखोला ड्रेजिंगा खातीर फुडें सरलां। सुरक्षेच्या कारणांक लागून ड्रेजिंगाक परमिशन दिवचें म्हूण गोवा कोस्टल आनी महाराष्ट्र मॅरिटायम बोर्डान गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन मागलां। सुकते वेळार कोस्टल सेक्युरिटी पुलिसांक पेट्रोलिंग करूंक खंय त्रास जाता, ताका लागून तेरेखोलाच्या तोंडार ड्रेजिंग करून जाय तशी वाट करपाक मेळची म्हूण कोस्टल सेक्युरिटीच्या एसपीन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक बरयला। तेच बरोबर महाराष्ट्र मॅरिटायम बोर्डान अशेंच कारण दिवन गोंय आनी महाराष्ट्राच्या कोस्टल सेक्युरिटी एजन्सीक सारकें काम करूंक वाट मेकळी आसूंक जाय म्हूण अर्ज घाला। हे मागणेचो संदर्भ दुसरे खंयचेच प्रकरणा कडेन जोडचो न्ही हो स्वतंत्र विशय म्हूण वेल्यान महाराष्ट्रान अर्जांत वाक्य घाला। मंगळारा एनजीटीचे सुनावणे वेळार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नदरेन ड्रेजिंगाक परमिशन दिवचें म्हूण महाराष्ट्र सरकारान मागलें। राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या नावान मरीटायम बोर्ड अप्रत्यक्षरित्या किरण पाणी पोर्ट ट्रस्टाक वाट मेकळी करून दिता असो दावो केलो आनी हाका लागून जर ती ड्रेजिंग जालें जाल्यार खुबश्यो पर्यावरणाचे दृश्टीन हानी जातले हो मुद्दो पटोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो। इनफॅक्ट मरीटायम बोर्डाचे वकील सुनावणी बेगीन घेवची अशी मागणी करताले, कारण राष्ट्रीय सुरक्षेचो प्रस्न आसा। त्या वेळार ऑनरेबल हरीत लवादान तांकां प्रश्न केलो की 2 वर्सां सुरक्षा दलाचो जेन्ना प्रश्न उपरासला तेन्ना 2 वर्सां पासून तुमी कितें करताले, आनी अशें करून तांच्यांनी 11 डिसेंबर ह्या दिसा फुडली सुनावणी दवरला, ताचेर आमकां रिप्लाय फायल करूंक थंय संद दिला। किरण पाणी पोर्ट ट्रस्टान जो ड्रेजिंग करपा खातीर अर्ज दाखल केल्लो वेगवेगळ्या गोंयच्या वेगवेगळ्या विभागांत, तातूंत कोस्टल मॅनेजमेंट आसा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसा, ते सगळे अर्ज ताणें विथड्रॉ केले आनी आतां मरीटायम बोर्डान आपले अर्ज सादर केल्यात। तेरेखोल ड्रेजिंग जालें जाल्यार केरी, तेरेखोल आनी पालयेच्या लोकांक बादतले म्हूण याचिकादार फ्रांसीस रॉड्रिगीस उलयलो। केरयेच्या लोकांनी, किरण पाण्याच्या लोकांनी आनी पालयेच्या लोकांनी सगळ्यांनी हाचे बद्दल भरपूर अभ्यास करून हें जें कितें पळय कंपनीन किरण पाणी पोर्ट ट्रस्ट हे कंपनीन जे आपणाची स्ट्रेटजी करून आनी नॅशनल सेक्युरिटी खातीर हें जें ते आपणाचो हें करून काम करून घेवंक सोदता तें एकदम वायट वस्त जावन आसा। गोंय आनी महाराष्ट्रा कडच्यान अर्ज आयल्या उपरांत किरण पाणी पोर्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन हळूच तांणी ड्रेजिंगा खातीर घाल्लो अर्ज फाटीं घेतला। तेरेखोल न्हंयचें ड्रेजिंग केल्लें थंयच्या लोकांक नाका। किरण पाणी पोर्ट कंपनीक आरोंदा जेटी वयल्यान कोळशाच्या ट्रान्सपोर्टा खातीर ड्रेजिंग जाय म्हूण लोकांचो दावो। ते फाटभुंयेरूच ग्रीन ट्रिब्युनलान सध्या थंय ड्रेजिंगाक स्टे दिल्ली आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।